वेताक चुकता तो वावाक चुकता, वावाक चुकता तो गांवांक चुकता अशें म्हणटा. पूण मेर्शे जंक्शनाचेर तें घडटा. ह्या सर्कलाक 5 कडल्यान रस्ते येवन मेळटा. थंय सिग्नलां बसयल्यात पूण तांचेर टायमींग चुकला. हांगा सेकंदाक चुकता तो फुडल्या प्रवासाच्या टायमिंगाक चुकता. कसो तो पळयात. पळय आतां आमी आसा ते मेर्शे जंक्शनाचेर आनी हिंगा सिग्नलां सगळीं चालू आहा. पूण ह्या सिग्नलांचो टायमींग आनी हें पळय हिंगा सामकें कांयच ऑर्गनायज सारकें ना. सो हिंगा चारूय सायडीक परत 4 1 2 5य सायडीन हिंगा ट्रॅफिक ब्लॉक जाता. कित्याक हिंगा हेजेर सिग्नल पडले म्हणटच ट्रॅफिक स्टॉप जावन उरता आनी दुसऱ्या गाडयेक हिंगा वचपाक सामकें मेळना. सो तुमी पळोवं येता ही मारगांव सोडिया पळय ट्रॅफिक वास्को सोडिया ट्रॅफिक येता पळय ती अननेसेसरी हिंगा ब्लॉक जावन उरता. ही आहा ती मारगांव सोडिया वास्को सोडिया ट्रॅफिक. सो ही हिंगा अननेसेसरी सामकी कंप्लीट ब्लॉक जावन उरता. ही आतां मेर्शे आनी ओल्ड गोवा सोडिया येवपाची ट्रॅफिक आनी ही एग्जीट जाता ती पेंजीम सोडिया अटल सेतूच्या वयल्यान मारगांव वचपाची. सो आतां पळय हिंगा आतां पळय कशें ही ट्रॅफिक पळय कशी ब्लॉक जावन उरता पळय ती. ही आतां सर्कलाचेर ट्रॅफिक उरली. सो जेन्ना पळय ही मेर्शेची आनी ओल्ड गोवाची ट्रॅफिक सुट्टा ही पेंजीम सोडिया पळय एग्जीट जाता ती ट्रॅफिक ह्या हेचेर हिंगा ब्लॉक जावन उरता. सो ह्या सिग्नलाचो टायमींग हो कितें सामकें ना. सो हिंगा ट्रॅफिक पुलीस लागून आहल्यार हांव नका ते आतां कशें मॅनेज करता ते. पूण ते आनी पळय ही हिंगा वास्को मारगांव सोडी येता ती ट्रॅफिक ही आतां अननेसेसरी हिंगा ब्लॉक जावन उरता दोनूय सायडींतली. आतां पळय हिंगा पळय कशी ट्रॅफिक ब्लॉक जाता पळय. सो ही आतां ओल्ड गोवाची हें रिलीज जाल्ली आहा प्लस हिवूय हें जाल्या. सो हेचो आतां टायमींग पळया. ही आतां ओल्ड गोवा सोडून येता पळय ती ट्रॅफिक मेर्शे सायड हे सायडींतल्यान तशी हे पळय हे हिंगा ओल्ड गोवा वचपाची फ्रॉम मारगांव टू वास्को. सो आतां हे तेकाय सिग्नल पडलेले आहा आनी सगल्यांक हे सिग्नल पळय बराबर. सो ह्या सिग्नलाचो हिंगा टायमींग सामको ना. सो हेका लागून ही ट्रॅफिक हिंगा ब्लॉक जावन उरता. सो आतां तूं ओल्ड गोवा वयतलो जाल्यार ही ओल्ड गोवा सायडीन येता पळय ती ट्रॅफिक बंद जावपाक जाय आहली. सो ही सिग्नल अशी पळोवपाक दिसता घालूंक जाय म्हटल्यार घातल्या. तेचें टायमींग फिक्सींग बा सामको कांयच ना. खंयचे सिग्नल ऑन आसूंक जाय आहले आनी खंयचे ऑफ. आनी पयलें सांगपाचें म्हणल्यार हिंगा हायवेचेर सोडिया पळय ट्रॅफिक येता हिंगा मारगांव वास्को सोडिया तेंका तिका एकूय सायन बोर्ड ना. डायरेक्ट पेंजीम वयता जाल्यार खंयचे लेनीन रावपाचें पळय ते. सो रोड सायन बोर्ड हिंगा सारकें ना आनी हिंगा सिग्नला कडेन तेणी खंयच्यान रावपाक जाय. लेफ्ट टू रायट रावपाक जाय. ओल्ड गोवा वचपाक रायटान रावपाक जाय आनी पेंजीम सिटीन वचपाक जाय जाल्यार लेफ्टान रावपाक जाय म्हणून ते कांय सायन बोर्ड हिंगा ना. सो तेकाय लागून ही हिंगा आनीक ट्रॅफिक अशी हें ब्लॉक जावन उरता. कित्याक स्पेशली ट्युरिस्टांक बा ट्युरिस्ट व्हेकलाक बा खबर आसना हिंगा खंयच्यान रावपाचें पळय ते. ओल्ड गोवा वयतलो बा जाल्यार वो पेंजीम सिटीन येतलो जाल्यार. सो ही आतां ट्रॅफिक पळय तुमी ही मारगांव वास्को सोडिया पेंजीम येता पळय ती ट्रॅफिक. सो ही कंप्लीट ब्लॉक जावन उरता. आनी एज पर सिग्नलाचे हेज्या प्रमाणे म्हाका दिसता रावंड एबावटाचेर ट्रॅफिक स्टॉप जावंक उपकारना हिंगा. पळय आतां ही ट्रॅफिक परत सुटल्या ओल्ड गोवाची आनी हिंगा रावंड एबावटाचेर ह्यो गाडयो ब्लॉक जावन उरल्या. सो हे सिग्नल ग्रीन पडचे आदी ओल्ड गोवाचे वो रावंड एबावट क्लीन आसपाक जाय आहलो.
हिंगा तें तशें जायना. कित्याक रावंड अबाउटाचेर गाडी एज पर द मोटर व्हेकल एक्ट स्टॉपूय जावपाक उपकारना वो पाकूय करूंक उपकारना. पूण हेच्या सिग्नला प्रमाणे हिंगा रावंड अबाउटाचेर गाडी उरता सिग्नलाच्या टायमिंगाच्या प्रमाणे. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, जवार बर्वे आनी भक्ती पै बाळगी.